soya Bola kota nakanola Ano banso tagaseya Alonatu kolodonya Jindakaku solodonya Angka bukan keluargaku Raja-raja golongan baru Karunanku kolodonya Jindakaku solodonya Angka bukan keluargaku Raja-raja golongan baru बाबाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुमेश ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे हासो मोगल बाबूंनो आयज आमी आमच्या मेल्ल्या भाव भयणाचो उडास करता आनी तेच भशेन आमी जाणा हे कोवीड पिडेक लागून काय आमची भाव भयणां मरून मागपाचो आमच्या मेल्ल्या भाव भयणां पासत उरी करून जाका कोण ना मागतलो तांचे पासत आमी मागुया आनी मरणाचो गूट आमच्यांनी आटापूंक जायना तरी पूण आमी तो भावार्थान सोत मानूंक जाय मनीस कित्याक मरता बो करून अकस्मात कित्याक मनीस मरता हे भाशेन जायते फावटी आमी देव विचारता पूण देवाचे गूट देवूच जाणा पूण आयज मरणांतल्यान आमच्यांनी जायते शिकूंक जाता तरी जाणवाय आमकां जोण एकल्याक मागून आमच्याय मरणाक आमी दिसान दीस तयारी करपाक आनी क्रिस्ती भावार्थाच्या देण्यान आमकां बोर म्हूण आमी मागुया ह्या पुनर्जीवनपणाच्या भावार्थान आमकां बोर म्हूण हे मिसत आमकां देवाची कृपा मागुया आनी मिसान पावती परी वांटेकींचे खातीर आमचे पातकांची दूख धरया जे वेळार आमकां मरण सगळ्यांक एक आमकां मरण आसा पूण ह्या संवसारांत जियेतना आमी हो संवसार आमचे सासणाचें घर जाल्ल्या भाशेन जियेल्यांत राग आमचे मदें दुस्मनकायो जावं वाटेक बाटांक गिरेस्तकायेक लागून हे भाशेन म्हजे दोळे स्वर्गाक लावन जिवंक हांव विसरलां एका दिसाक हांव मरतलों हें सगळें म्हजें हांव घेवन वेचो ना पूण हांगासरूच सोडून घेतलो गोरजेचें तें म्हजो आत्मो म्हज्या आत्म्याची चवकशी करूंक हांव विसरलां आनी जे भाशेन म्हज्या भाव भयणांक हांगासर पुडल्यान एका दिसा कडेन म्हाकाय हांगा पुत्तली फावती आमी तयारी करूंक हांव विसरलां मरणाची देवा लागीं बक्षुणें मागुया आनी देवाची बक्षुणी लागून सगळीं म्हणया हांव पातकी देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणून म्हजो ज्ञान विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडाक विचारून वायट आरोग्यान बरें सोडून हांव साठी फाटल्यात म्हजो अपराध हे सगळ्या भक्तांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणून म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या सवाद्या लागीं चड पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षू आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं
आमचे मेल्ल्या भाव भयणां पासत तांचे देण्या पासत ताका लागून आमकां जायती देणी फावो जाल्यात. तांचे देण्या पासत देवाक दिन वाचून देवाची महिमा हे वेळार गावया. हे मिसांव तुमच्या सगळ्या मेल्ल्यां पासत भेटयता. तशेंच आमी मागया जाका कोण ना मागतलो तांचे पासत. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, तुजे काकुतीन बावरत्यांक सासूचो विसो मेळटा. आंगाणकी पिल्ल्यांक तुज्या चाकरांक आनी जेजूचो मेल्ल्या सोमेस्तांक दयाळान आपल्या पातकांचे बक्षुणें दी आनी सर्व शिक्षेंतले सोडून जेजूच्या पुरो जिवनपणान ताका वांटो दी. आमच्या सुन्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी राजभर चलयता सासणच्या सासना. म्हाका देवाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. जुदान इस्रायलाच्या फुडाऱ्यान जोण एकल्या कडची पोट्टी काडूंक लायली आनी 2000 रुपयांचे नाणें जमा करून पातकेच्या फारीकपणा खातीर एक योद्ध भेटोवंक ते जेरुसल्याक पाठोवन दिले. पुनर्जीवनपण आसा म्हूण मनान धरून ताणें ही बरी आनी श्रेष्ठ कोणी केली. कित्याक लढायेंत पडलेले नवें जीवन जातले म्हूण तो स्वत मानून घेनासलो जाल्यार मेल्ल्या खातीर प्रार्थना करप म्हणल्यार अनुपयोगी गोश्ट आनी पिशेपण जाते. भक्तीपणान मेलोल्यांक एक उत्तम मजुरी दवरलेली आसा म्हूण तो समजतालो. ही एक भक्तीची आनी दयाळ चिंतना देखून मेल्ल्यांक पातकांतली सुटका मेळचे खातीर ताणें तांचे पासत फारीकपणाचो योद्ध भेटोवंक लायलो. देवाचे उतोरे. देवाच्या उतराक आमचो जबाब गायनान जातलो. तुका म्हजो आत्मो उबारता सर्वेस्परा म्हज्या देवा. Oh,
Servis pro तुमचे सोबे हासू बापूर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून म्हणले बापा स्वर्ग आणि संवसाराच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणाराक आनी शाण्याक लिपून दवरलोय आनी सुपुल्याक उक्ते केलो म्हूण हांव तुका दिनवासतां ओय बापा हेंच तुका बरें दिसलें सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच वळखना बगोर एकलोच बाप तशेंच बापाक कोणूच वळखना बगोर एकलोच पूत आनी ज्या मनशाक पूत आपले कुशीन बाप दाखयत तोच सगळीं तुमी कोश करतात आनी वजाच्या बाराकर आसात ती म्हजीशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों म्हजे जो तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें तर म्हजें जू सोंपें आनी ओडू म्हजें म्हजें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे मोगल बाबूंनो अशी एक काणी आसा एक राजा आनी एका मालीची अ किंग इन अ गार्डन ह्या राजाच्या राज अंगणांत एक गार्डन आशिल्लें आनी ह्या गार्डनांत जायतीं फुलां आशिल्लीं
आनी हो माली हे फुलांचो कुयदाद करतालो, पूण कांय फुलांचो ताका खूब लायक आशिल्ली. ही लव देवर सम ऑफ हिज फेवरेट्स फ्लावर्स. ताका तो बरो केअर करतालो. एका दिसाक तो आयलो आनी पळयलें ही फुलां नात. जी फुलांचो तो मोग करता, ती लायक करता, ती फुलां कोणें काडल्यांत. आनी हे पळोवन ताका राग आयलो. तो सगळे लागीं विचारता, कोणें फुलां काडली? ही म्हजी आवडीची फुलां. तेन्ना एक ताका सांगता एकलो, कामदार, तूं जाणा काल राजा आयलो हांगासर आनी राजाक ही फूल एकदम लायक जाली, देखून ताणें ती काडली आनी तो घेवन गेलो आपल्या जेवणाच्या मेजाचेर दवरपाक. आनी तेन्ना ह्या मालयाक आनी कांयच जाप ना. देयर वॉज नो आन्सर फॉर हीम. कित्याक ही इज जस्ट अ केअरटेकर. द किंग इज द ओनर ऑफ दिस गार्डन and he cannot say anything to the king. So he accepted. He had to accept. मुघल बाबनीडो ही काणयेची हे सोत आयज आमी आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. जायते फावटी आमी देवाक विचार करता. वी ट्राय टू क्वेश्चन गॉड. सायबा, कित्याक तुवें म्हज्या गोडच्याक वो हांव मोग करतल्याक वाय यू हॅव टू टेक हिम, स्पेशली वेन द पर्सन डायज यंग, or when the person has an unexpected death, when he died all of a sudden. आमकां खूब दूख भोगता मुखार बाबान. आनी आयज आमी जाणा मारयेचें चित्र आमच्या इमाज आमच्या दोळ्या मुखार आसा. तिकाय जायतें दूख भोगलें. हो तोरणाटो म्हजो पूत, जो देवाचो पूत आनी मनशाची सोडवण करूंक आयलो, असलें मरण ताका सोंसचें पडलें. एंड दॅट्स वाय शी वॉज रियली सॅड. शी वॉज मोर्निंग फॉर हर चायल्ड वेन द लॉर्ड जीसस एंड kept him in her arms. आनी हे मोगल बाबूल मरण आमकां सगळ्यांक दूख दिता खरेंच. आनी जेन्ना ह्या दिसांनी आमी जाणा when there's so much fear about this virus and as a result of our death, आमी सगळ्यांनी मुगल बाबलो आमी खरेंच भिरांत आनी आमचें दूख कशें आयलां. कित्याक आमी जाणा कितली आमची गोडची, कितले आमचे इश्ट ह्या वायरसाक लागून आयज मरून गेल्यात. तर कितें आयज शिकयता काय आमकां मरण? दे से death can teach us so many things in life if we take them seriously. पूण हांव तुमच्या मुखार फकत 3 वस्तू दवरता. I just want to give 3 things that we could learn from death. पयस वतेर मुगल बाबलो मरण आमचो सगळ्यांचो भावार्थ जिवो करता. It kindles our faith, awakens our faith. ह्या फाटल्या चित्राचेर तुमी पळयल्यात आमकां आमचो भावार्थ थंयसर आमकां दाखोवन जाल्लो मेळटा. आमी जाणा 3 पोवीस सभा आमी सत म्हणटा. वी बिलीव इन द 3 टायप्स ऑफ चर्च. द फर्स्ट इज ट्रायम्फंट चर्च, द सेकंड वन इज द सफरिंग चर्च, and the third one is the militant church. काल आमी हे ट्रायम्फंट चर्च म्हणजे जोयतीवन पोवी सभेची आमी परब केल्या. ऑल द सेंट्स हू वर विक्टोरियस इन देयर लायफ एंड दे आर इन हेवन. आनी आमी जाणा एका दिसाक आमी बी थंयसर वेतल्या. वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी विथ देम इन देयर कंपनी. दॅट इज आवर होप, दॅट इज आवर फेथ. तर मरण मुगल बाबून आमचो भावाक जिवो करता. देखून जेजून मुगल बाबून आमकां जोड एकल्याक आमकां आश्वासन दिलां. जेजून आमकां सांगलां, आवर गॉड इज नॉट ऑफ द डेड बट ऑफ द लिव्हिंग. फॉर हिम ऑल आर अलायव्ह. फॉर टू हिम ऑल आर अलायव्ह. खरेंच मुगल बाबून आमचो देव न्हय फकत जिव्यांचो पूण मेल्ल्यांचोय देव. ताका सगळीं जी कोण ताचेर विस्वास मरतात ती ताचे सोबेन जिवी आसात. ही जेजून आमकां सांगलां. तर
हो आमचो बाबा जिवो करुया. आयज भिरांत आसा आमकां ह्या व्हायरसाची आनी आमी इतली काळजी घेता. तरी पूण आमी समज आमचें मरण आयलें भियोंकशी नासता न्हू, कित्याक आमकां मरूंकूच जाय. ऑल ऑफ अस वी हॅव टू डाय वन डे. बट लेट अस डाय विथ दीस होप that I will rise again with Christ. दुसरी शिकवण मुगेल बाबून आमकां मरण दिता ती म्हणल्यार भायल्यान आमी उतरां घातल्यांत अबाउट आवर ओन फ्रेलिटी. आमचेंच मुगेल बाबून किरकोळपण, आवर ओन नथिंगनेस आय वूड से. भायल्यांत आमी उतरां घातल्यात मनशांतून धूळ आनी माती. आनी ह्या व्हायरसान मुगेल बाब आमचे दोळे खरेंच उगडल्यात. कोणें म्हाका फाटीं पिक्चर धाडलोलें वॉट्सॅपाचेर, म्हाका दिसता गाल्फाच्या देसान ताचे लागीं जायते भांगार, कितले भांगाराचे बेड आसा, भांगाराचे टॉयलेट आसा, भांगाराची मोटरां पासून आसात, इतले भांगरां ताचे लागीं आशिल्ले. पूण ताका बाबड्याक कोवीड जालें. आतां हें सगलें भांगार कितें करतलो तो? कांयच करूंक जायना. तर हें जावन आसा मुगेल बाबून आमचें पिशेपण, हांव नथिंगनेस. जोण एकल्याक आमकां आमी जाणा आमकां वी हॅव टू से गूड बाय टू दीस थिंग्स. सो वी कॅनॉट क्लिंग टू दीस थिंग्स, वी कॅनॉट एटॅच आवर सेल्फ. आज जेजू म्हणटा सगळीं तुमी कोर्स करतात, व्हड बाळ घेवन आसात, ती म्हजीशी आहात. एंड इट इज ही himself who will give us true rest and true peace. आमकां दिसता हे संवसारांत जायते भांगार एकठांयले, जायती गिरेस्तकाय पण आमी कुशल आसतले. नेवर, केन्नाच आमी कुशल आसतना मुगेल बाबून जेन्ना जेजूक आमच्या जिवितांत आमी सुवात दिनांत येतना. तर आमचेंच मुगेल बाबून किरकोळपण, आमचेंच पोलकेपणा म्हणटलो आसलो, वॅनिटी आमचे दोळे आमकां हाडुया. हें मरण आमचे मुखार तेंच आमकां हाडून दवरता. आनी तिसरी मुगेल बाबूल आमकां हें मरण आमच्या दोळ्या मुखार दवरता ती म्हणल्यार कम्युनियन, आवर कम्युनियन विथ द डेड. ही आमकां सुय आसा. ही पोवी सुबेन आयज आमकां हो दीस दवरला. आनी घोडये आमकां दिसत होच दीस आमी हांगासर येवन आमचे मेल्ल्यां पासून मागपाक जाय. नो, आय वूड से वेन एवर यू आर डिस्टर्ब, वेन एवर यू फायंड दॅट लायफ इज देर इज नो मिनींग इन लायफ, जस्ट कम एंड स्टेप इन दीस cemetery and just reflect over your life. हे सगळें तूं करतलो कित्याक तूं जाणा एका दिसाक तुका मरूंक जाय, पूण तूं आजून पासून जिवो आसा आनी तुजे मुखार ही भाव भयणां मरून गेल्यांत. लूक एट देयर लायफ्स. आनी आयज ती खूंय आसात. आनी हाका लागून आयज मुगेल बाबून आमी तांचे पासून मागता, वी प्रे फॉर दीस पीपल, स्पेशली फॉर दोज हू हॅव नो वन टू प्रे फॉर. हांगासर कांय फोंड आसात, त्या फोंडाचेर बाबड्याक कोणें कांयच करूंक ना, ताका बेश्टे सोडल्यात. मे बी नो वन इज देर. तर असल्या पासून मुगेल बाबूंडो आमी मागपाक आयज पवित्र आमचे लागीं मागता. कित्याक आमी जाणा तांच्यांनी आपले पासून मागूंक जायना. दे कॅनॉट प्रे फॉर देमसेल्फ, बट थ्रू आवर प्रेयर्स दे कॅन अटेन सॅल्वेशन. तुमकां खबर आहा जे मनीस पातकान मेल्यात, दोज हू हॅव डायड इन सीन विदाउट एक्सेप्टिंग गॉड्स मर्सी इन देयर लायफ, दे आर डॅम्ड into hell. ताका आनीक सोडवून ना, कित्याक ते मुगेल बाबून आपल्याचेरूच खास तांणी मागून घेतल्या बाय नॉट एक्सेप्टिंग जीजस इन देयर लायफ. बट वी प्रे फॉर दीस पीपल, फॉर सम दोज हू आर इन पर्गटरी. जाणीं सायबा म्हजी काकूत कोर, हांव मनीस कसो ह्या संवसारांत जियेलो, जायते फावटी तुका वळखून आसतना हांव चुकलो. आनी जे कोण आपली चूक वळखतात तांकां मुगेल बाबून जेजून ही पुर्गतूर दवरल्या, तांची जोड एकल्याची ही नुसणी करपाक. आनीक आमचो पोवी सुबीची दोतोन आमकां अशें म्हणटा, ऑल दोज हू डाय इन गॉड्स ग्रेस एंड फ्रेंडशीप बट स्टील इनपरफेक्टली प्युरिफायड एंड इंडीड अश्युअर्ड बाय द इटर्नल सॅल्वेशन
But after that they go under purification so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. तो आमकां सगल्यांक हें दवरलां देवान आमचीच नोसोरणी करपाक. तर मागुया आमचे भाव भयण पासत आनी आमी जेन्ना तांचे पासत मागता ती आमचे पासत मागतात ह्या संवसारांत आमकां राग सांबाळ आनी भाशेन आमकां एक बऱ्या रस्त्यार चलपाक ती आमचे पासत मागतात. तर ह्या मेल्ल्या भाव भयण पासत मागतना आमचेय बी घरचीं जीं आसा हांगासर मेल्यान तांचे पासत मागुया. ताका लागून आयज आमी जिवी आसा जायतीं बरेपणां आमी अणभवतात. तर देवान तांकां सासणेचें सुख फावो करूंक आनी आमकां जिवी आसा ताका आमचे दोळे स्वर्गार लावन आमी जिवंक एका दिसाक तांच्या बरोबर आमी आसूंक देवाची मजत आमकां हे मिसांत मागुया अशें आसा. उबी रावया. देवान आमचो भावार जागयला आपले उतर आयकून. तर आमचो भावा तुजार सगळीं सत म्हणटा म्हणया. सत म्हणटा देवान आनी जितू दिसा आमच्या सुम्याक तो आमकां जल्मलो आमचो जबाब जावन दी. दड बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमच्या मेल्ल्यांची काकूट कर. सगळीं म्हणया दड बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमच्या मेल्ल्यांची काकूट कर. मागुया आमचे पाप साहेबा बिस्मू साहेबा तशेंच पाद्री मागरी तांचे पासत हो भावार तांणी जो लोकांक दितात मरणाचो आनी बोरवाचो तोच भावार्थान बो करून जे कोण देवाक मानिनात तसल्यांक ह्या देवाच्या रस्त्यार हाडूंक ताका देवाची कृपा मागुया. जबाब देवा बाबा तुज्या भुरग्यांची मागणी आनी आमच्या मेल्ल्यांची काकूट कर. बो करून मागुया हे पिडेक लागून वायरस आसा ताका कितलींच आमची गोरचीं मरून गेल्यांत इश्टां ताका सूख फावो जावंक सासणाचें. आनी आमकांय बी ही जाणवाय आमी मनीसान आसा धूळ आनी माती दिसान दीस आमचे आत्म्यांची चवकशी करून स्वर्गाक दोळे लावन आमचे जिवीत जिवंक देवाची मजत आमकां मागुया. सभा दयाळ बाबा तुज्या भुरग्यांची मागणी आनी आमच्या मेल्ल्यांची काकूट कर. दोतोर नर्सी आनी भलायकी अधिकारी जे वावरतात त्या पिळेक लागून अनुभव करून हे वासीन सोडूंक जायतीं जाणां वावरतात. देवान तांची काकूट करूंक आनी भाशेन तांकां तांच्या वावरांत येस फावो जावंक आनी दोतोरांक नर्सींग आनी दुसऱ्या अधिकाऱ्यांक राखूंक सांबाळूंक बरी भलायकी तांकां दिवंक तांचे पासत मागुया. सबाब देवा तुज्या भुरग्यांची मागणी काकूट कर. ह्याच्या मिसाची मांडावळ करता कॅतेकिस्ट ताका देवाची कृपा मागुया. व देवाचो वावर ती करतात आपकुशेन जबाबदारेन आनी उर्बेन तांणी हो वावर करपाक आनी भाशेन भुरग्यांक देवाची ओळख दिवंक ताका देवाची कृपा मागुया. सबाब आनी आमच्या मेल्ल्यांची काकूट कर. ओगीच रावन आमची दुसरी गरजो आमी देवा मुखार उबारुया. जबाब देवा बाबा तुज्या भुरग्यांची मागणी आनी आमच्या मेल्ल्यांची काकूट कर. बोदेल बापाची मागणी आमी उबरल्यान ताचेर आशिर्वाद घाल. तुका ताबी आमचे गरजो आमचे मन तुजे जाणवायेन बरेपणान तेमकां बरें तेमकां फावो कर. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं.
sopornos noge Alanko amipela Sorostai dimelona मोशेबामध्ये आमचे बलिदान सर्व देवा बापाक मानतात असले सांगून मागा यातून शोधातले बलिदान आपल्या मनापाने मानून आमच्या केलेल्या सदाचाराला सर्वस्व सर्वस्पर आमच्या मेल्ल्या बाबा बहिणींक सासन सोबीसो दी म्हूण मागून आमी तुका समोर पितावन त्या बलिदानाचे तुजे कोनवडाचे नदर घाल आमचो योजना तुवेंच दिलो आमचे सोडवणीचो उपाय रोताचे गुरुजी आमच्या मेल्ल्या बाबा बहिणींक तुझ्या भाग्यवंता मर्या सासनाचे सुख भोगूंक दोयन घे म्हूण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांव वी सर्वेस्पर तुमचे सोबे हासू आमची काहर जाऊ बहार होया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासो होया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोब पवित्र सासनाचे देवा सोब कडेन सोबताय आमी तुका दिन वासून फावो ओ कायदो नीतीचो आमच्या फायद्याचो मरण आमच्या पातकांक फावो जाल्ली शिक्षा तरी तुजे कोनवडायेन जेन्ना पातकाक लागून मरणाच्या घासाक आमी सांपडटा तेन्ना जेजू क्रिस्ताच्या जैतान आमची सोडवण जाल्या देखून ताचे सांगात नव्या जिविताक तूं आमकां आपयताय ह्या पासो देवदूतां भक्तां सांगाती प्रितुमी निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता बापा करोसून पवित्र सगळ्या पवित्रपणाचे जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंजणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कुश मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिलें म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी तें पेयात ही म्हज्या रोगताची खालस नवे आनी सास्तीक करडाचें रगत पातकांचे बोक्षणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मुचे पासत तें वावरतलें हें म्हजें उगडासाक करात आमी पयलो जबाब दिवन बावताचे गुरपूर कोटुया सुनिया जेजू तुजे मरण आमी समोरता तुजे जीवन आमी पुरवठा तुजे नेम आमी आत्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुढे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखारी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतरी आमी सुमेस्ता पवित्र आत्मा बरोबर एकठांय करूं म्हूण आमी नंगवतान मागता सर्वेस्पराकी बिंतेचे विस्तार लायले तुजे पवित्र बेजे उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागन बापा फिलीप तरी आमची गोली बापा आनी सगळी यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुर्वेस्पराचो बरवास सुदार मेल्ल्यान ते आमच्या सगळ्या भाव भयणांची काकूत कर
तांकां तुजे इश्टाकोती मेळ्ळें सुमेस्तांक तुजे पयसोडीत तुमकां मोड पडूंक फावो कर. ह्या मिसान वांटो घेता तांची दया करून आमी मागता. अशें आंकवा मरे देवाचे माये सांगाती तुजे पती भाग्यन तुझे भाग्यन धर्मतान सोल कडेन तिका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताईं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पवित्र बापा सर बंधन आनी वैभव तुका सासणेच्या सासणां आमेन. आमकां सगल्यांक मेल्ल्यांक एक नवें आमकां सगल्यांक जिवी आसल्यांक एक मरण आसा आनी मरणूय शेवट पूण सुरवात नव्या जिविताक. तर ह्याच बरोबरच्यान आमचें जिवीत संवसारांत आमी जिवंक देवाच्यो मजत आमकां आमचे बापा म्हणटना मागुया. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकयल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तळलें पडूंक नाका पूण वाटली आमकां निवाड. सर्वेस्परासो वाड्यांतली आमकां निवाड दया करून जिवितांत सोवासकी आमकां जेसुगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबंडरा जेजू क्रिस्ता शेणेक आमी बोरभाशेन उतरेकता. तर आमकां तुज्या दाग आकृतीन सोर पातकां स्टोय आनी सोर वागातांतली वाटाय. कित्याक राजरकी पृथ्वी आनी तशी सासणाची आसा. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळाचे दिश्काल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दियान तूंच तिका एकपणान सांबाळ. जो जियेत आनी राजभोग चलयता सासणेच्या सासणां सुमयाची शांती सुद्दां तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगा आनी शांती दियात. देवाची शिली संसाराचे पाप काटिले आमची जागृत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप काटिले आमची जागृत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सुमया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडून रगता हांव शेंगता ती म्हजी जोडटी आनी कास्टणारा जावन पूण ताचे काकोतीर म्हजी आत्म्या तशेंच कुडीक बोलाके नकत दी. हो जाण आसा जिवो जेजू जाण आमकां सगल्यांक पुनर्जीवनपणान दवरला ताचेर विस्वास दवरतल्यांक ताच्या जेवणात तुमी सगल्यांक सोटल्यांक ती सुभागी. सुमया ते मेशी भितर आमचे म्हाका फावला पुनर्जीवन मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांक तूं सदां हाजीर आसा म्हणून हांव सोत मानता. सोपता परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे भोव उर्मलीत मास रगत म्हज्या शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरून कधीच म्हाका निभू नाका. आमेन. कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणे. दयाल देवा सगळे रचने तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणे दयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक तेकोवनी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती गोताय दी. सोपूस करतल्या वयसान हे पिडे आड झुजून बेगीनूच वासीन सोदून काडून तांच्या मनांत घाल. पोरचे खातीर फावो तसली पावलां मारून सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्या पासत आमी मागता. हे मागणे आमी करता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. विरावया. प्रार्थया. बापा आमचे सोयमणीचो संस्कार घेवन तुजी काकुतीक आमी विस्वासान उलो मारता. आमकां अजून ह्या संवसारांत जियेतल्यान दुयेन राख आनी आमच्या मेल्ल्यांक सर पातकांचे बोगसवणे आनी सासणाची चूक फावो कर. हें आमी मागता तुजे मुखार
जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं सुपकार देव बाप पुत्र आनी पवित्रात्मा तुमचेर आपला आशीर्वाद घालून वचून या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा Jerusalem,